सुम्यात आमी संतोष पावया ताचो प्रीत मोगनी आळया ताचे तयारी काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सुम्यात आमी संतोष पावया ताचो प्रीत मोगनी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस्पर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना क्रिस्ताच्या गुटा मुखार उगडला नवे जिवे देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता आनी ह्या सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र तळाक तुमकां हर एकल्याक आयच्या दिसाच्या भक्तीपणाक मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या पर्यासात अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात. विजय डिसोजा पेरमोदे, जॉन जेराल्ड पिंटो मँगलोर, सनविल आनी क्रिस्ट निड्डोडी, आरविंद डिसोजा पांबोर, प्रकाश फ्रांसीस डिसोजा निकुटाम पुत्तूर, सिसिलिया डिसोजा किन्निगोळी, डेनिस सुनीता डिसोजा उडपी, रोनाल्ड डिसोजा निकुटाम कटील, अश्विल आनी रोशनी कोर्दा शिरवा, ब्रिजिट डिसोजा लानपोल वाडो, बेनेडिक्टा कुटीना सांजूद वाडो, पियूस डिमेलो सुरतगल, फिलिप सेरावो मुंबई, हेलेन सेरावो आंजलोर, रेया डिमेलो सुरतगल, डॉक्टर अन्सिला पत्रावो किन्निगोळी, रेजी एएस दमस्कटे, रियास आनी शमिता डिसोजा तांच्या लग्नाच्या 6व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मादर तेरेजा वाडो, मविन सिक्वेरा काटीबळ्ळा, तशेंच देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिता क्रिसल वियोला वास. प्रत्येक ते बसोन मीस भेटयता. रोस्लिन डिसिल्वा दुबय एक बरें काम मेळचे खातीर, प्रवीण जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, जॉन्सन पिंटो कटेल, कार्तिक सुरतगल, सूरज श्रीलंका अबुधाबी ताच्या कॅन्सर पिडेतावन ताका भलायकी मेळचे खातीर, बर्बोजा कुटुंबाची पुनरोर, विनोद एस दमस्काडे, पॉस्ट्रेट आनी पायल्स ती पिडेतावन सुटका मेळचे खातीर, देवदीन दुलसीन आनी जीवन लोबाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. विवियान आनी जेनिशा लोबो मुंबय, देवदीन बॅप्टिस्ट आनी मोंती रोड्रिगस आत्म्या बसून मीस भेटयता. लुईस रोड्रिगस आनी कुटुंबाचे ओन्नावर, देवदीन अल्फोन्सो आनी सेवरीन पिंटोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. ऑल्विन वीरा पिंटो पवित्र गालजावाडो, देवदीन बोना कॅस्टलिनोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. जेसिंता कॅस्टलिनो मुंबय, देवदीन सिसिलिया नोर्नाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता. रोनाल्ड ज्योती नोर्ना आनी कुटुंबाची मूडबिद्रे. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें ते सवां मागणी घेवन आमी ह्या पवित्र थळार आसा. आमची मागणी ते सवां सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजर कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेश जावन गांवांत तशें बर गांवांत काम नासतना कश्टोवच्या कामाच्या सोदनेर आसच्या आनीक थोड्यांक विजिटींग विजाचेर परगांवांक गेल्लीं, थोडे ते दीस बाकी उरलीं, जायतीं जाणां आसात मस्त टेन्शन करचें आसात. ह्या सगळ्यांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जावन तांकां एक बरें सांबाळाचें एक बरें काम मेळचे खातीर ह्या सकट भावंडां खातीर आज विशेश तरान ह्या पवित्र थळार सकट भक्तीपणा वेळार आमी मागया. सकट उबे रावया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आयच्या मिसाची ते सामा येदोळूच आमी आयकली. प्रत्येक जावन आमची भावंडां सभार आसात ह्या गांवांतच आनी तशेंच पर गांवांत बरें काम सोदून आनी तशेंच काम मेळनासतना
तांकां एक देवान तांकां योग्य बरें काम दिवंक गरजेची कृपा आमी देवा कडेन आज सांजुदा मुखांतर मागून घेवया. तशेंच पवित्र सभेंत 3 जल्म दीस मात्र आमी आचारसितांव जेजूचो, मोरयेचो आनी सांत जुआंव बाप्तिस्ताचो. आज सांत जुआंव बाप्तिस्ताचो जल्मा दीस आमी आचारसीत आसतना आमी कशें सांत जुआंव बाप्तिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ताका दाखोवन दिवंक आयिल्लो ताचें काम ताणें बऱ्या तरान काम केलें. दीनपणान कल्तिकायेन ताचें काम केलें. तशेंच आमी दीनपणान कल्तेपणान आमचें मागणें करूंक आमची कामां करूंक गरजेची कृपा मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदूदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत तुवें सदां संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदूदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakut ke, Sumia kakut ke, Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke. Sumia kakut ke. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Usargi Alishati Tajaista. Sosari Servespora Deva Sergi Jaraya Serpot Vedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Keta Ami Tuka Dilvasta तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या गोष्टान आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा तुवें बसयल्ल्या सोडोंदराक घेवंक तुजे फर्जेक तयार करचे खातीर भगवंत जुआंव तुवें उपजयलोय. आमचे आदली पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडोंदरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक
आनी हे भशेन शांती आनी संतोष सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीच्या तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली, तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताजे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवून पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतारें. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजे मतींतलीं चिन्नां पयसतावनूच तूं पारखीताय. हांव सोलू आनी तूं हें सगळें तुका कळटा. सगळे म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. म्हजी अंतरमुळां घडलोलो, म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तूंच न्हय वे. म्हजे सैमाचे अद्भुत घडणे खातीर, तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचता. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळी पावलू म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो रायकन उबारलो. ताचे विशयी साक्ष दिवन देवान म्हळें, येशूचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा.
सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेल्या प्रमाणे दाविदाचे संततेतावन देवान इस्रायलाक एक सडोंदार दिलो. तोच तो जेजू जुआंक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रोडून देवा थंय पाटी परतेल्याचो गुर्त म्हूण स्नान प्रगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयारी केली. आपले मणियारपण अखेरता येता आसतना जुआन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयी चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वाणो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावांनो, अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो, हो बाचवेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आणि तुका बाळा परमोन्नत जो प्रवादी म्हणटेले ताची वाट तयार करूंक सुम्या मुखार तूं वेतलोय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. प्रसूतपणाचे दीस वर्तस एलिझाबेथने एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सरस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणले खातीर तिच्या सेसा मारयांक आनी सैऱ्या धैर्यांक मेळ्ळी ती आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांव उंच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तवळ जाकारीणी एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुआंव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त जाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयांत चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजाकी सरस्पराचो हात ताचे सवें आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विंचला. आयच्या पयल्या वाचपाचें एक वाक्य तें आनी कित्या खातीर विंचला तेंय थंयसर सांगलां. संवसाराच्या सिमे पर्यंत म्हजी शुभ वार्ता परगटूंक आनी तांकां एक उजवाड जावंक हांवें तुका नेमला. आज म्हाका आनी तुका देवान आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमकांय विंचलां, रचलां, विंचलां आनी खंयच्या उद्देशा खातीर आमकां हर एकल्याक इल्लेशेपणी त्या विशयांत कळीत आसा. नाजाल्यार थोडे फावटी कितें जाता, औचित्य देवूच
ह्या आमच्या जिवितांत प्रत्यक्ष या परोक्ष तरान तो थंयसर हजार जाता आनी आमी कितें करी जे तें म्हणल्यार आमकां कळीत करता परोक्ष तरान या प्रत्यक्ष तरान आनी देवान ह्याच रितीन या बायबलांत आमकां थोडे जाणांच्यो जल्म त्या परी आमकां दिसून येतात चरित्रेंत देव प्रत्यक्ष तरान थंयसर तांकां प्रत्यक्ष जाता या तांकां तांच्या जिवितांत इंटरफियर जाता पयले आमी पळयता अब्राम आनी सारा ती उतर प्रायेक पावुल्ली भुरगीं जावची कांय तांकां संतोच या तो अवकाश नातुल्लो चारित्रीक रितीन ह्या मनशा रुपान आमी चिंतें जाल्यार नैसर्गीक रितीन आमी चिंतचें जाल्यार तांकां आवय बापूय जावचो वेळ त्या वेळेर सांगलो न्ही जाल्यार देव तांच्या जिवितांत प्रत्यक्ष तरेन तांकां प्रत्यक्ष रितीन तांच्या जिवितांत तो येता आनी तांकां येवन साराक तो सांगता मुखल्या वर्सा ह्याच वेळार आमी येता आसतना तूं एका भुरग्याक तुज्या हातांत घेवन आसतलें देवान अब्रामाक एका जनांगाचो बाप जावन नेमल्लें पूण ताका भुरगीं नातलीं ताच्या स्त्रियेतावन ताच्या यजमानीतावन ताका भुरगीं नातलीं पूण चाकरणीतावन ताका भुरगीं आसलीं आनी त्या विशयांत देव कांयच उलोवंक ना पूण तुका भुरगें जाय आसलें आनी त्या खातीर ताका एक भुरगो दिलो इजाक आनी त्या इजाकान जल्मोवच्या खातीर देव चरित्रेंत देव अब्रामाच्या आनी साराच्या जिवितांत प्रत्यक्ष तरान तो भागीदार जालो आनी इजाक उपजलो आनी इजाकातावन उपरांत 12 कुळयो आनी जुदेवांचे तेंच सगळे जनांग जुदेवा उपरांत ता चाकरणीतावन जल्मल्ला इस्माईलातावन इस्माईलाचे मुस्लिमांचे जनांग आनी तांच्या अब्रामाचे मुखले जनांग जावन आसले जुदेवांचे आनी तशेंच उपरांत क्रिस्तांवांचे हे सर्व देवान प्रत्यक्ष रितीन तांच्या जिवितांत भागीदार जावच्यान तें जालें उपरांत आमी पळयता निती करतात समसाव बळवंत आसलो आनी त्या समसाव जिवीत जायचे जाल्यार या जिये जाल्यार जल्म येजे जाल्यार देवाचे ताका प्रत्यक्ष तरान थंयसर भागीदार जावची गरज पडली आनी ती मनोवा ताच्या बापायचें नांव आनी मनोवाची स्त्री वांजडी जावन आसली तिका भुरगीं नातलीं पूण त्या वांजडी स्त्रियेक एक भुरगो मेळटा आनी सामसांव म्हूण ताका नांव दिजें म्हूण सांगलें आनी ताच्या केंसांचेर वाकोर केदींच आसोन जो वाकोर घालनो जो ताच्या तकलेक आनी ताणें हे वायन आनी ताका संबंद जाल्लें सोरो आनी कसलें पियोन जो म्हणलें एक खड्डाय तांकां सांगलें आनी त्या प्रमाणे उपरांत तो एक निती करत जाता देव चरित्रेंत या त्या मनोवाच्या जिवितांत एक भागीदार जावन उरता आनी ताका सामसांव नांवाचो पूत जल्मता तो एक निती करत जाता आनी उपरांत आमी पळयता थंयच सामुएल प्रवादी जायचे जाल्यार ताचो बापूय एल्काना आनी आवय हान्ना तांकां भुरगीं नातलीं आनी हान्ना वचून दिसान दीस इगर्जेंत बसून ह्या देवाळांत बसून ती मागणें करताली आनी मागणें करताली आनी मागणें करताली देवान तिचें मागणें आयकलें आनी तिका एक पूत दिलो तो जावन आसलो सामुएल आनी सामुएल तांच्या जुदेव जनांगाक एक प्रवादी जावन तो उरलो आनी त्या खातीर देवान एल्कानाच्या आनी हान्नाच्या तांच्या जिवितांत देव प्रत्यक्ष तरान भागीदार जालो आनी तांकां सामुएल प्रवादी जल्मलो आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता जोकीम आनी अन्ना आमकां कळीत ना तांची एग्जॅक्ट प्राय खंयच्या वेळार मोरी तांची धूव जल्मली म्हणून पूण 7000 ट्रेडिशन आमकां सांगता ती उतर प्रायेक पावुल्ली म्हणून आनी त्या वेळार
तांकां एक भुरगें देव दिता, कित्याक देवाची आवय जावंक ती आसली आनी त्या खातीर ते परत्यान चरित्रेंत देव भागीदार जाता आनी जोखीम आनी अन्नाच्या तांच्या जिवितांत तो प्रत्यक्ष रितीन भागीदार जावन मोरयेक तांचें बाळ जावन दिता. मोरी उपरांत जेजू देवाच्याच पुताची आवय जावंक आसली. आनी आयच्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकल्ले बरी जाकारी आनी एलिझाबेथ ती उतरप्रायेची जावन आसली, तांकां भुरगो जावचो संदर्भ नासलो. पूण जाकारी थंय देवाळांत धूप पेटोवच्या त्या कार्यांत आसता आसतना देवाचो बडवो ताका मेळटा आनी बडव्यान ताका सांगलें तो फात येना पयलें आनी त्या खातीर तो मोनो जाता. आनी उपरांत एलिझाबेथ गर्भेस्त जाता आनी ती एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाता आनी ताका जुवांव म्हूण नांव दिजें म्हणटा. पूण हेरां आयकणात, पूण बापाय लागीं विचारले ताळ तो बरोवन दिता ताचें नांव जुवांव म्हणून. आनी ते दाळ ताची वाच्या सुट्टा आनी तो देवाक होगोळसून जियोंक शकता. आज मोगाच्या भाव भयण ही सर्व घडीत आमी आयकली. देव प्रत्यक्ष रितीन चरित्रेंत भागीदार जाल्लो, नातल्यार प्रत्यक्ष रितीन जायना. आमच्या जिणेंत देव भागीदार जाला. हांव आनी तुमी हर एकली तुमच्या आवय बापायक भुरगीं जायचे जाल्यार देव खंडीत जावन आमच्या चरित्रेंत भागीदार जाला, तें परोक्ष रितीन. आनी आमच्या जिवितांत तो देव आसोनूच आमकां जिवीत मुखार सरोंक साथ आसा, नातर जाल्यार आमी कितेंच न्हय. आज पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें सत जालें जुवांवच्या त्या जिवितांत. ताणें पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी म्हणटा, हांवें तुका संवसाराच्या सिमा पर्यंत तुका एक तांचो उजवाड जावंक आनी तशेंच तांकां शुभ वार्ता परगट करूंक हांवें तुका नेमला. आनी तशेंच जालें. आनी हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें कशें जुवांव बाप्तिस्त जेजूच्या त्याच येण्याक तो तयार करूंक आयिल्लो आनी तयाराई करन जाल्या उपरांत जेजूक तो आपल्या शिसांक दाखोवन दिता आनी सांगता, पळया देवाची शेळी. आपल्याच शिसांक ताच्या फाटल्यान वचोंक सोडता तो. आनी तो एक इतलो सादो, इतलो खालतो मनीस जुवांव जावन आसलो. ताचे तावन आमी शिकेत जाल्ले खाली 3 गूण हे म्हण येता आमी. एक खालतेपणाचो शेगूण, एक नितीवंतपणाचो शेगूण आनी एक देवाची शुभ वार्ता परगट करचें ह्या सतान जियोवचें तें एक गूण आमी ताचे तावन शिकेत जाल्ले. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जुवांवचे जल्मा दीस आमी आचारसितांव, मोरयेचो आचारसितांव आनी तशेंच जेजूचो जल्मा दीस आचारसितांव, उरल्या कोणाचे जल्मा दीस आमी आचारसिनांव. पूण जेजूच्या की जेजू मेल्ल्याच्या की पयले मेल्ल्यांत थोडींच जाणांक मात्र सांत म्हूण पाचारलां. तांचे पैकी जुवांव एकलो. जुवांव जेजू मोरच्या पयले मेल्लो जाल्यार ताका सांत जुवांव बाप्तिस्त म्हणटात. आनी तशेंच एलिझाबेथ आनी तशेंच जाकारी, आन्ना, जोखी आनी पुरा जेजू मोरच्या आदीं ती मेल्लीं जाल्यार तांकां सांत म्हणलें, बिरूद दिलां. आनी चड जाणांत तातूंत ह्या बिरूद मेळिल्ली. पूण जुवांव बाप्तिस्त स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी अतिश्रेश्ठ तो जावन आसलो. कित्याक? तो खालतो जाल्लो देखून. हे खालतेपणाक आनी श्रेश्ठ जावच्याक लागशिल्लो संबंध. खंयच्या वेळार तूं खालतो जाताय, खंयच्या वेळार तूं त्या बाग वताय, त्या वेळार स्वामी तुका नीट करता, त्या वेळार स्वामी तुका उंच उबारता. आनी तशेंच फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू विशांत आमी सांगलें आयकलां. जेजूय कालतो जालो, आपल्या समासंपनाक तो लोबदोन रावोंक ना. बगार तो खाल जालो, खुर्साचें मरण पर्यंत खाल जालो आनी त्या खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलां ताका तें नांव हर एका नांवा प्रास व्हरतें. आनी ताच्या नांवांतय बागोजय हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी. हे जेजू विशांत सांगिल्लें. आनी तशेंच जुवांव विशांत तसलेच संगत आमकां सांगल्या. तो खालतो जालो आनी त्या खातीर देवान जेजून सांगता आमकां स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी अतिश्रेश्ठ जावन आसा जुवांव बाप्तिस्त.
कित्याक तो खालतो जाल्लो, संपूर्ण खालतो जाल्लो. आनी ताणें म्हणलें जेजूच्या पांयांच्यो वाणो या तो काडूंक सयत या ताच्या वानांचे बांद सुटोवंक सयत हांव ना फावो. आनी तसल्या परिस्थितींत तसल्या एका गुणाच्या व्यक्तीक देवान विंचून काडलो. तो ताच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आनी ताणें गर्भांतावन भायर आयल्या उपरांत त्याच प्राचितान आनी ताच्या उपासान म्हणले बरी देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत आयिल्ल्याक दाखोवन दिलें. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जुवांच्या फेस्ता दिसा या ताच्या जल्मा दिसा आमी आमच्या जल्मा दिसाचो उडास काडया आनी आमकां देवान एका प्रत्येक उद्देशा खातीर ह्या संवसारांत धाडला. आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना ताणें आमकां रचलां आनी विंचलां ताच्या उद्देशान आनी संवसाराच्या सिमा पर्यंत ताची शुभ वार्ता परगट करूंक ह्या म्हज्या घराच्या भोंवतणी म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत म्हज्या सेसांबऱ्यांत जेजूची वळख हांवें कळीत करूंक म्हाका ताणें विंचला. आनी तें करूंक हांव आनी तूं तयार आसा गे तें गरजेचें सवाल आमी त्या आन्सर दिजें जाल्लें. आमच्या भावार्थाची उचारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्पददार बाप तो स्वर्गाने पृथ्वीसो दिसत्याने ना दिसत्या सर्व रचणार आणि एका सुम्या येशू ख्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सरकाळापरी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान सलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैपाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताक ताका खुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मपुत्रांनी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकाच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. Boritaita bortia disa kaniko gewunami ailyam bapa bopundita bortia mogan tuka svikar tuka ye bapa svikar tuka ye bapa vundo govaso वायंदा कासो फळ वावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदलता मासा क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदलता मासा क्रिस्ताच्या. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आमचें बलिदान आपल्या मनाच्या महिमेक आमच्या सर्वेश्वर मानून घे. देवा आमच्या बापा स्नान दतारा बागेवन तूं जुवावन संवसाराचें पाप काडटल्या शिळयेक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दताराचो जल्म संतोशान संभ्रमून त्याच निश्कळंक शिळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या.
ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उदेशीन तो दुलो विशेळी जेजू सर मनशांचो एकलोच सोडूनदार म्हणून आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो, सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदुदर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तुवें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुशव्यांत आसतना स्नान जाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मायल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडोनदाराक जल्माच्या आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुशवांत आनंदान तो ओडलो. संवसाराचें पाप काडटले शेळयेक आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यान दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवन तें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर जावं पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपणाच्या रक्ताची मोरनांत लेगून उजवाडान ताणें साक्षी दिली. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वे तुका वाखणून निरंतरी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां मसत तें वारवतलें. हें म्हज्या वडा साक करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभ करा. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी आतयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणीची काल सुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगयन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांव कामोरये देवाच्या माये सांगाता बगयो जुजे तिचो पती, बगयो दमदुता सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजू हांव बाप्तिस्ता बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकसाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर तेजे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगसून कमी येता ती आमच्या जडतेने त्या सडून जावन पण तुझे काकुळतेन आमच्या कंडिशन करून बलयता. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या धर्मचे म्हाका फावना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो. उंड्या रुपार काळजांत येवून पांकय बुजवाड सर्गीचो. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिनियन मोलादी बोवा मोली. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिनियन मोलादी बोवा मोली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो. रुपार काळजांत येवून पांकय बुजवाड
सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली मुझे काती तू संसारात आयलो मुझ्या पदका काती कुर्सार मेलो त्यागान मोगान जीव फुलो दिलो मोगा जिविता साग जालो मुझे काती तू संसारात आयलो मुझ्या पदका काती कुर्सार मेलो त्यागान मोगान फुलो दिलो मोगा जिविता साग जालो जेजू मुझ्या काळजांत पेला उजो तुझ्या मोगाचो रूपार काळजांत पातय भुजवार सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली स्वसरो दिवून पोषण करताय उड्या रुपा येऊन भोगतांबयताय पातका काळो तो धांवडायताय सर्गीन दरवाटो उक्तो करताय पासवो सोरो दिवून पोषण करताय उंड्या रुपा येऊन भूतांबयताय पातका काळो तो धांवडायताय सर्गीन दरवाटो उक्तो करताय जेजू म्हज्या काळजांत पेला उजो तुझ्या मोगाचो रूपार काळजांत पातय भुजवार सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृती जिनीन मोलादी बोवा मोली प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगवान जो हांव स्नान जातारची जल्मा परब आमी आज संतोषान संभ्रमली सोडून मुखार सारको कालतो जावन
ताच्या वणांचे नाडे सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें वळखून घेतलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वचोंक निर्मी म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत हेवटी ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स, ताज्या उपरांत 8 वरार मीस, नोवेन सॅक्रमेंटाचें आराधन, परत दातावन कुमसारां सवाय 10 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, नोवेन सॅक्रमेंटाचें आराधन, 12:30 वरार सकड भक्तीक हांगासर जेवण आसा. मंगळार स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसा. सांजूद देवाच्यो इमाजी कोणायकी जाय जाल्यार नव्यान हाडिल्ल्यो आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्री, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवची. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमकां दिवचें. कोणायकी कावन्सलिंग तशेंच इतर तुमच्या समस्यांक परिहार जाय, आमचे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून आयलें जाल्यार मस्त वेळ तुमकां दिवंक तुमचे लागीं उलोवंक जाता. आज थोडो वेळ गरज आसल्यांक मागणें करूंक आमी मेळटले. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मदीस, काजारां, जुबल्यो, कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थाळाचो उगडास करा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. हांगासर मिनी हॉलांत केंब्राळ आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP, शुगर टेस्ट करूंक जाय जाल्यार हांगासर अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशीक आश्रयाच्या बिल्डिंगांत मुडवेद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात. ते कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार थंय वचूंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरांतून 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात. अल्कोहोलीक अनोनिमस मिटिंगां जी कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्यार ह्या पियोन्यातावन सुटका जोडूंक आशेता जाल्यार हांगासर ह्या मिटिंगाक सुखानासतना आयल्यार खंडीत तुमच्या जिवितांत ती फायद्याची जातली. तरी कोण असल्यांक प्रोत्साह दिवंक हांव उलो दिता. मोगाचें आमच्या यात्रीक केंद्राचें पत्र यात्रीक मुकलांको ऑक्टोबर फेस्ता वेळार फायज जाता. त्या देखून ह्या अंक्याक जायरातां दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. तुमच्या कुटुंबांनी काजारां वा खंयचीय बरीं कार्यां जाल्लीं आसा जाल्यार ह्या जायरातां मारिपात ह्या बऱ्या कामाक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दिता. तशेंच लेखनां, कवनां, चुटुकां आनी तशेंच तुमच्या जिवितांत सांजूद देवाच्या मजतीन लाभलेलें कितेंय बरेंपण आसा जाल्यार मोठव्यान बरोवन दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. ह्या बुकार आमी फायज करतले. दुसऱ्यांक वाचतल्यांक तें प्रयोजक जातलें. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन मानाची वात आयचो प्रधान याजक मानादी बाब लिओ वेगस तांचे जावन गेजय म्हणून उपकार मागता. नांव नाका म्हणून सांजूद वाडो आयच्या दिसाचें नॉनवेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांचो उपकार बावरता. रॉल्पी डायनामस करनेस मदर तेरेजा वाडो वॉर्न स्पॉन्सर केलां. जेराल्ड लोबो मँगलोर, लिओना फर्नांडीस मँगलोर, क्लेविना रोड्रिगस चिकमंगलोर, नांव नाका म्हणून एकदांनी किन्निगोळी, प्रिन्सन अल्मेडा कोळोर. जर कोणी आसात तांणी मुखार येवचें, मानाची वात घेवची. आज जेवण तयार केलां. पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या आमी दिबी घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोवन वरया. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनातीक. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनातीक. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनातीक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगेव जूद ता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनाती करता.
सांजूद देवान ये सान भक्त प्रत्येक जन मुरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी बात आता आम्ही सांगता मागया सुमियान जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता तुका आनी धर्मदतो जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे बेडयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लपता आनी सुमेस्त मनी देवाक मनवता जेजो आमच्या बावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे देय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक विशेष मागणे या संवसारे जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं साना जाल्लोय ताच्या सोडवणेचे सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्या सोदो केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातयेन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू आज हांगासर सभा जणांनी तांची तेसवां मागणी दांडिल्ली आसात हांव वाचून सांगता तुमची तेसवां मागणी कितें घेवन हांगासर आयल्यात ह्या घडये सकड सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र तळा जायतीं आजापां अद्भुतां घडटा मागले आमकां मेळटा मोगाचे न्हू तर त्या वडा पातयेनी भावार्थान ह्या घडये सकड मागणी आमी उबान दिवया 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर तेगांक मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर 18 जाणां बरी भलायकी भाव जावचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावचे खातीर 6 जाणांक घरांत आनी कुटुंबांत शांती समाधान रास जावचे खातीर 12 जाणां शिकोवन बरी मोत आनी जानवाय भाव जावचे खातीर 100 गांव परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर एकल्याच्या शिरांची पिडा गांठीत गूण जावचे खातीर 7 जाणांक आमाल पिवून येता सुडका मेळचे खातीर दोगांची स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर दोगांक वायट सक्तेन सुडका मेळचे खातीर 5 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याचे CMA पार्ट 2 एग्जामांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर तेगांक मत एक समाधान भाव जावचे खातीर दोगांक भुरग्याचे देणे भाव जावचे खातीर दोगांक बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर एकल्याचें ग्रीन कार्ड बेगीन मेळचे पासून एकल्याचो घर जागो बऱ्या मला विकोन वयचे खातीर एकल्याचें किडनी स्टोन प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर 6 जाणां जागो बऱ्या मला विकोन वयचे खातीर एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन्स भाव जावचे खातीर एकल्याक बांयत बरें उदक भाव जावचे खातीर एकल्याचें प्रोस्ट्रेट पिडा जावन सुडका आनी गूण जावचे खातीर एकल्याचें पायल सर्जरी जाल्ली बेगीन गूण जावचे खातीर एकल्याक मोबायलांत पयस रावची कृपा मेळचे खातीर 5 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर 23 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला एकल्यान ह्या हप्त्यांत घराचें फावंडेशन घालता तांकां सगळें काम बेगीन बऱ्यान जावचे खातीर मागोवंक सांगला दोगांक बरें स्पॉन्सरशीप मेळोवन काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एक केस चलोवन आसा तो जज रावंक आनी केस ती जज्जा मुखार येवन इत्यार्थ जावचे खातीर क्रिस्टन रोड्रिगसाक PGNET बरें मार्क्स घालून फ्री गव्हर्मेंट सीट फावो जावचे खातीर PG नीट एग्जामान बरें मार्क्स घालून पास जावन गव्हर्मेंट सीट मेळचे खातीर 6 म्हयन्यांतून काम नासतना एकलो तरणाटो इंटरव्यू बरें फेस करून बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला किरण म्हणलो एकलो आमाल पिवन आनी तंबाखू सेवनचे सोडून ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला प्रमिळा फर्नांडीस 16 वर्सां उपरांत चवथ्या चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाल्या जवळ्या चेरक्या भुरग्यांक प्रसूत जाल्या आतां ती 2 म्हयन्यांक ती भुरगीं NICUंत आसात बाळांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर आनी बेगीनच ही भुरगीं डिस्चार्ज जावचे खातीर ह्या स्त्रियेन हांगासर मस्त तेंप मागल्ल्या भुरग्याच्या देण्या खातीर आनी देवान दिताना दराळ मापान जवळीं भुरगीं दिल्यांत आनी ह्या भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू रोस्लिन डी सिल्वा
एक बरें काम दुबईन मेळचे खातीर मागोंक सांगला. जेसिंता डिसोजा गोल्डन विजा तिका मेळचे खातीर. जॉनाथन 30 आनी 2 वर्सां सैरीक एक बरी सैरीक फौज जावचे खातीर. हिल्डम मेंडोन्सा पार्ट टाइम एक बरें काम मेळचे खातीर. हेविना डेसा एक बरें काम मेळचे खातीर. विना रोड्रिगस मायग्रेन पिडेतावन प्रॉब्लेमांत सुडका मेळचे खातीर. आनी एका जोड्याक बरी भलायकी विक्रम आनी पवित्र तांकां बरी भलायकी मेळचे खातीर. रिटा आनी जेडन तांच्या कुटुंबाक तांच्या ते सांगाती मागोवन सांगला. देवदीन मतायस सेरावो विल्सन विल्फ्रेड आनी मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्या शांती मेळचे खातीर मागोवन सांगला. एकलो भाव परगांवांत आसा आवय कॉल करिना ताच्या मतीक उस्वाड मेळून आवय कॉल करून उलोवचे खातीर. एक भयण ताप कोंकली कठीण ओळवोलता तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर. एल्विरा म्हणल्या भयणीक एक बरें काम मेळचे खातीर. अनिता आनी केविन तांकां एक बरें काम मेळचे खातीर. प्रिया डिसोजा ताका एक बरें काम मेळचे खातीर. मेटिल्डा ह्या भयणीक बरी भलायकी मेळचे खातीर. ब्रदर क्लिपर्ड ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी तांच्या शिकपान बरें करचे खातीर मागोवन सांगला. जॉर्ज ह्या भावाक बरी भलायकी मेळचे खातीर. फ्रांसीस दुबय बरें सांबाळाचें काम मेळचे खातीर वा बरो सांबाळ ताका मेळचे खातीर मागोवन सांगला. एक चरको CA फावंडेशन एग्जाम बरयल्या ताका बरें मार्क्स मेळचे खातीर मागोवन सांगला. रिटा म्हणल्या भयणी खातीर तिच्या त्या सवां खातीर तिच्या बरेपणा खातीर मागोवंक सांगला. एक स्त्री जॉयंट पेन नर्व्स पेन स्पायनल कॉर्ड बोन्स वीक जाल्यात चलोवंक कश्ट जाता तिच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भयणी खातीर मागया. इतली तसा मात्र न्ही हाचे सांगता जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं वैयक्तीक तरान तुमचे लागीं सांगल्यान सांग बरो ह्या पवित्र थळार मागच्या खातीर ही सक्कड ते समा ह्या घडये संजूदतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयान तळा व्हडा पातयेन भावार्थान समर्पण करून आमी मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका अरदान तुका सुमयान जेसू. अरदान तुका सुमयान जेसू. वंदन तुका सुमयान जेसू. महिमा तुका सुमयान जेसू. स्तुती तुका सुमयान जेसू. नमान तुका सुमयान जेसू. होगलाप तुका सुमयान जेसू. प्रणिपा तुका सुमयान जेसू. जय जय तुका सुमयान जेसू. स्तुती तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 हालेलुया. एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. एका पुताचे हजार सगळे बऱ्यान जावचे खातीर कुटुंबांतले सगळे समस्ये इत्यादी जावचे खातीर मागला. सगळ्या कुटुंबाक तांचे बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेष तरान मागया. मगाचे ना हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू ह्या ते सवा सांगता हर एक ते सावं आमी उसारलेली काल जमान्यात आसली सांजूदतात देवाच्या मजतीन तुझ्या पांयान याकडे समर्पण करता. तुझी मजत तुझी काकूल वाळय तुझी कृपा वाळय सगळे बरेपण जावं दी. या पवित्र थळार येवन मागच्या या भोवडांक थंच्या ते सवा मानून घे तांकां बरेपण दी. आशिर्वादां कृपा तुजी वोत टच देम ब्लेस देम anoint them Lord Jesus. Give them good health peace of mind happiness. Bless Lord Jesus. Bless anoint them anoint बरें काम प्रत्येक जण परगांवांत आसलेल्या भोवडांक गांवांत आसलेल्या हर एक लेगे बरें काम मेळचें. आपोड सुमया आपोड आपोड तुजो उजवो हात उबो अंतर तुजी सगळी कृपा वळय टच देम ब्लेस देम anoint them Lord Jesus. Anoint them Lord Jesus. Anoint them Lord Jesus. आपोड जिजो आपोड 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 जिजो जीसस जीसस टच टच जीसस टच जीसस ब्लेस ब्लेस जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. सकड़ा मी निबिगलिया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोवन पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावंडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवो सुदींचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे खोर्साण हांव तुका भेटयता. म्हज्या तुज्या मोवाळ माईपाशी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन. एक घडी भर आमचे दोळे धांबिया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपात मतीक समाधान मेळटा संतोष मेळटा आत्मीक दादोसकाय मेळटा जायतें बरेंपण मेळटा. असर्या अद्भुतां घडटात मोगाचें मागल्लें मेळटा. तेगून दनिया देवाक सांजूदतात देवा मारिपात आमी अर्गां दिवया होगळाप दिवया उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. 6 जाणांक बरगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याच्या घराची सावी मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता.
एकल्याक ADC एग्जाम पास जाल्ल्या पासून अर्गां दिता, दोगां विघ्नां आनवरांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात, चौगां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात, 5 जाणां मागलो उपकार फाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात, 8 जाणांक बरी भलायकी फाव केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एक भुरग्या खातीर आमी निरंतरी मागून आसल्या ताजें शिश्ट आसलें तें गूण जावं भलायकी मेळोंक रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक ह्या हप्त्यांत टेस्ट केल्ल्या वेळार त्या भुरग्याचे रिपोर्ट सकट नॉर्मल आसात आनी त्या देखून त्या कुटुंबाची विशेश तरान संजुदुता देव मारिपात धनिया देवाक अर्गां दितात. आनी भाव जॉर्ज ताचे खातीर आमी मागतल्या ताकाय भलायकी मेळोवन डिस्चार्ज जावन घरा येयला आनी आमकां मागोवंक आसा ताचे खातीर पूण देवान जायती भलायकी ताका बरीपण दिलां. मगोचें न्हू जायत्या जाणांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण ह्या पवित्र थळार घडोवन आसा. ह्या सकट बरेपणा खातीर धनिया देवाक आमी अर्गां दिवया, धनिया देवाचो उपकार आमी आठोवया, आमच्याय जिवितांत जाल्लें बरेपण आमी वळखून घेवया. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्वरा पिडेस्ताचे सेवकाच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरांक नर्सांक सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतले निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्वरा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाई दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. जुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेले ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांचें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. दयाळ बापा भाव ते जिणे सांगातीन मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दाखय, तांकां बरें जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर खाजरी जोड्यांचे बिरमत पाव, तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्परा गांवांत परगांवांत फावो तें काम नासतना कामाच्या सज्ञेराच्या सकट भाव भयणी समर्पण करता. थोड्याच म्हयन्या दिसांची विजिटींग विजा थोड्यांची बाकी उरल्या कश्ट जातात, स्वतात देदेस्पो जाल्यान टेन्शन घेता. ह्या सकट भावनांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी दया दाखय, तुजी काकूत वाळय, एक बरें काम सांबाळचें बरें काम फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. सर्वेस्परा मिडल इस्टांत इराण इस्रायल मध्ये सोलोनाचे झूज तूं रावय, त्या दोनी गांवच्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड दी. आमची जायतीं गांवची भावंडां त्या सुवातेनी वावर करना आसा, तांकां राख सांबाळ शिकोवन आसा. थोडीं जाणां हर एकल्याक तूं सांबाळ, तांच्या कश्टा दुखा वेळा तांकां आदार दी आनी त्या मारिपा त्या सुवातेनी शांती समाधान राज जावन दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता, आमची मागणी आयक. नमारणी कागुरीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता. आमी पदे सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार आसून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मगळे दुलोबी औंकारी मुरये बगेवन ते देवाचे माया बसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोन मागणे एक घडी भर आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार सुमयाच्या पांयां तळा संजूद उतात देव मारिपात विशेश तरान समर्पण करून मागता आसतना सकड पिडेस्त भावना सोडास काडया. तांच्या पिड्यांतले तांकां सुडका दिवच्याक, ते कश्ट पिडा सोडून कुरपा मेळच्या खातीर, सुमयेची खोशी तांच्या जिवितांत राज जावचे खातीर ह्या घडी आमी त्रियेक देवाक मान दिता आसतना तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया. मोगाचें प्रत्येक जावन शांती समाधाना खातीर, आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर, बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्यासपुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यासपुता
कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशां जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणेचेर दाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेन लिंगून जावन बेगीनच तांणी भलायकेचो च्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सुमया बोर त्यांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेरले दयाळ आमी मागतां पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बड सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजन आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरून सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांत तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवं दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांग उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां रावो दिंबेर समीरविया मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करसून जो पवित्र वेळ आशिर्वादांचो कृपेचो वेळ जावन आसा तेरगून त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया तुजे लागीं आयल्या येसू मिया 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 महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुजे लागीं आयल्या येसू मिया तुजे लागीं आयल्या येसू मिया कृपे सागोर आमच्या मुखार आसा मोगाचेनो ताचे जावन वालता ती कृपा मोगाचेनो हरी एकल्या तेंची कृपा सकत वालता मोगाचेनो कृपे सागोर आमच्या मुखार आसा आमकां हरी एकल्याक ताच्या कृपेन बरसो आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा तेन्ना ताचे कडेन म्हणया कृपे सागोरा दर्शन दी तुजें म्हाका आपड म्हाका गुण कर म्हाका बरो कर बरें समाधान संतोश भलायकी म्हाका दी तूं कृपे सागोर
तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हजेर बीर मोतभाव काकोत काकय तुजें दर्शन म्हाका दी तुजी सकल कृपा वळय म्हणून ह्या कृपे सागोरा कडेन आमी उलो मारया आमकांच ताच्या पांयांतळ समर्पण करया ताची कृपा आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ह्या घडये वळचे खातीर ह्या कृपे धरा कडेन कृपे सागोरा कडेन दर्शन तुजें दी तुज्या दर्शनान म्हाका पावन कर म्हणून आमी मागया मोगाचें कृपे सागोरा दर्शन दी 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 कृपे कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या राया सर्गींच्या दर्शन दी रायांचो राय धनियाचो धनी आमचो सुमी जेजू क्रिस्त सर्गा संवसाराचो राय सर्गा संवसाराचो धनी आमचे मुखार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसा मोगाल भावानो आनी भयणीनो एका रायाचें काम ताच्या परजेची जतन करचें सेवा करचें तांकां बरें करचें आमचो राय आमचे मुखार आसा आमचो हरी एकल्याचो मोग करता आमचे हरी एकल्याची जतन करता आमचे हरी एकल्याची सेवा करता आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत उलो मारतना आमकां पावसो आमचो सर्गा संवसाराचो राय सुमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार आसा मोगाळ भावा भयणी तेगून राया सर्गींच्या दर्शन तुजें दी तुज्या सक्तेन तुज्या पदवेन म्हाका आपोड बरो कर तुजी महिमा म्हज्या जिवितांत वाळय तुजी सकत म्हाका दी सर्गींच्या राया म्हाका बरो कर म्हाका आपोड म्हजे सांगात राव म्हजी जतन कर म्हणून आमकांत आमचे सगळे कुटाम आमच्या सगळ्या भावा भयणी आमच्या सगळ्या मोगाच्यांक कोणा कडेन मागोंक आसा तांकां हरी एकल्यागे ह्या सर्गींच्या रायाक राया सर्गींच्या म्हणून उलो मान ताच्या पांयांतळ समर्पण कर आमकां हरी एकल्यागे तुजें दर्शन दी तुजी सकत दी तुजी कृपा दी आमकां हरी एकल्यागे आपोड म्हणून ह्या राया कडेन आमी उलो मारन मागया मोगाचें राया सर्गीच्या दर्शन दी 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 तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया ये सोम्या 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 ये सोम्या ये सोम्या तुझे लागी आया तुझे लागी
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडा मी बसया मगाच्यान आयच्या पयले वचपाचें तें उतार परत आमी उडासा काडलें जाल्यार तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावोवचे खातीर हांवें तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. राष्ट्रांचो उजवाड म्हजी सुवार्ता संवसाराच्या कोणशा कोणशाक पावोवच्या पर्यंत हांव तुका संवसाराचो उजवाड करतलो. मुगचनो यस जेजू विशांत आदी म्हाका प्रवाद केल्लो संवसाराचो उजवाड म्हणून ताचे विशांत परगट केल्लें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तेदून इसाइया प्रवादी अध्याय 9 वाक्य 1 ते 2 म्हणटा काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड पांगलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगचनो या उजवाड दिश्टीक पडलो. या उजवाडा मारी पात हरी एकल्याचो संतोष सडयलो, आनंद वाडयलो मोगाचनो. आनी तसो उजवाड जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त मोगाचनो. तेदून जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 9 वाक्य 5 म्हणटा सोमी म्हणटा हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उजवाड. जेजून कितें म्हणलें संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो. त्या देखून संवसार सरता पर्यंत तो संवसारांत आसा. त्या देखून तो आसा सर, तोच संवसाराचो उजवाड. तो एकलो मात्र या संवसाराचो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तेदून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभतलो. जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 12 जावन आसा मोगाच्यान. त्या देखून आमकां ताचेर पातयेल्ल्यांक, ताचेर विश्वास दवरल्यांक, ताका लागीं आयिल्ल्यांक हरी एकल्याक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हांव उजवाड वालता मोगाच्यान. कृपा वालता आमच्या जिविताक. कित्याक उजवाडाचो उजवाड, ह्या संवसाराचो खरो उजवाड सुमी आमच्या मुखार आसा मोगाच्यान. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयेची स्तुती करया. तुमची जबाब सर्गा संवसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गा संवसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गा संवसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जनान जेजू सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. देव मनीस जाल्ल्या सोडवंदरा सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. हरी एकल्याच्या जिविताचो काळो पयसतन उजवाड दिल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. समेस्त लोकांची पिडाशिडा गुण करून भलायकी दिल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. निराशे खांगल देदेस्प जाल्ल्या जिवांक बुजावन दिल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सकडांक बरें करीत फुडें गेल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. हरी एकल्याचो प्रत्येक जण पातक्यांच्या जिविताक तांचो मोग करून उजवाड दिल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. जिवंतपणा वरवीं मरणाचो काळोख नाश केल्ल्या सर्गा संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका. सर्गाक सोडून आमकां सासणीक जिविताच्या उजवाडान वांटेली केल्ल्या सर्गा संसाराच्या
उसवाडा आराधन तुका संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसा म्हणून आमकां बसयलेल्या सर्गा संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका सर्गा संवसाराच्या उजवाडा आराधन तुका सर्गा संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका सर्गा संवसाराच्या उजवाडा आराधन तुका सर्गा संसाराच्या उसवाडा आराधन तुका. तर मग अचानो या जेजू थंय त्रिएक देवाचे रूपणे आमी देखया. बापान ताका संवसाराचो उजवाड जावन धाडिल्लो, संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो उजवाड दिवच्या पवित्र आत्म्याक ताणें पाठयलो. ते तिगूय जण सांगता. तर या जेजू थंय त्रिएक देवाक देखून या त्रिएक देवाक आराधन स्तुती आमी करया. सगळ्यां वळबे रावून थाळयो पेटोवन संतोषान सुमयाचे आराधन करया, स्तुती करया. सुमयाक आमी महिमा दिवया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची. वडा थाळ्यान करया आमी स्तुती ही आमच्या दणियाची, आमच्या सुमयाची, आमच्या सोडवंदाराची मोगाचे नांव. आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची. आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची. वडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सुमयाची. वडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सुमयाची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. संतोषाची गितां गावून उल्हास्यान देवाक काळजांतान उपकार भावून आमच्या सुमयाक आमी दिनवासिया मोगाचे न्हू. आमच्या जिवितान कितलें बरें करता. हर एक घडी आमचे जिवीत सोलून वता. रायांचो राय कुरपे दातार, कुरपेचो सागोर सुमी जेजू ख्रिस्त. तेगून ताका आमी गितां गावून उल्हासया अर्गा ओगळाप ताका दिवन आमी ताका दिनवासिया मोगाचे न्हू. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा. काळजांत रावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या. काळजांत रावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेजू या भोव पवित्र सक्रामेंतान तूं खरोच तूं हाजर आसाय. तूं खरो उजवाड म्हणल्यार आमी वळखून घेता. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो तूं सुमया. तुजे बगार आमकां दुसरो उजवाड ना. आमच्या जिविताचो काळोख पयस जावन वचो. आमच्या जिवितान समाधान संतोष भलायकी बरेपण दिवचो. सक्कट तराचो काळोख पयस करचो धनी तूं सुमी म्हणल्यार वळखून घेता. आमी सगळ्यां तुज्या पांयान ताला शरणागत आमकां हर एकल्याक तुज्या पांयान ताला समर्पण करता. हांगासर आसलेल्या हर एकल्या या माध्यमा मारिपा गांवांत तुज्या
आमच्या परगावांत जाल्ल्या हर एक आमच्या भावनांक भक्तीकांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. हर एकल्या सांगता राव, हर एकल्याच्या जिविता उजवार दी, हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण लाभय सोमयान जेजो. हर एकल्या सांगता राव, तुझी कृपा, तुझी उजवार, तुझी महिमा नजे जिविता भांगय आणि त्या मारी नजे जिवितांत बरे कर सोमया. सोमया तुका जावं आराधन, महिमा, स्तुती, उल्लास आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगच्यान आयच्या पयल्या वचपांतलें आनी एक उतार आमच्या नियाळाक. म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलेलो म्हजो देवूस म्हजें बळ. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत म्हाका आकारलेलो म्हजो देवूस म्हजें बळ. वही मोगाच्यानो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजना आसा, देवाची एक मांडावळ आसा. देखून आमी केन्नाय सांगचें, आवर बर्थ इज नॉट एक्सिडेंटल, आवर बर्थ इज वीथ पर्पज. आमचो जल्म अचानक जावन घडुल्लो न्ही. आमचो जल्म देवाच्या योजना प्रकार, देवाच्या मांडावळ्या प्रकार. तारिकून तो कीर्तन 127 वाक्य 3 ते म्हणटा, भुरगे सर्वेस्पराच्या कुशीचो फळ. हर एक जीव, हर एक भुरगे ह्या संवसाराक येवचे सर्वेस्पराच्या कुशीचो फळ म्हणटा कीर्तनगार. तारिकून हर एक जल्म जाता आसतना आवयच्या कुशव्यांत आकारतना देवाचे योजन, देवाची मांडवळ मोगाचनो. आनी तो देव आमचें बळ, आमची सकत, आमच्या संगता हर एकल्या संगता रावता मोगाचनो. मग उडास येता गेल्या त्या मंगळारा हांगासरस एक आवय तिच्या तरणाट्या पुताक फाटल्यान बसून आसली आनी तो पूत इल्लोसो ऊन आसा, ताच्या कुडीचें ऊन आसा ताच्या. आनी ताका वो पूत इगर्जीन थोडें उलोवन आसलो जावंक बरो. आनी ताका ताका 23 वर्सां प्राय आराधन नोवेन जाल्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत म्हज्या ऑफिसाक म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्ली. आनी उलयतना त्या भुरग्याचेर हांवें हात दवरून मागले, त्या भुरग्या कडेन उलयलो. पूण हांवें सांगचें त्या आवयच्या तोंडार असो संतोश, आवयच्या तोंडार असो परजड. हांवें ताका विचारलें, ह्या भुरग्या सांगता हर एक घडी आसा जाय, हर एक घडी रावा जाय. तेजो दादलो मरण पावला, ती एक सुरी आसची आनी तुका कस जायनांगी, समस्या जायनांगी. आनी ती म्हणाली, फादर म्हजें तोंड बावोंक ना, म्हज्या तोंडार राग दाखोवंक ना. ताका चड राग येता, ताका चड बेजार जाता. ताका हर एक घडी म्हज्या तोंडार संतोष आसा जाय, हर एक घडी म्हज्या तोंडार आसो आसा जाय, हर एक घडी म्हज्या तोंडार समाधान आसा जाय. तो दाळा ताका समाधान, संतोष हें कशें साध्य घेवन हांवें विचारले वेळार ती म्हणाली, फादर म्हाका गुत्तू ना, ताची कृपा, ताचें बळ, ताची सकत तो म्हज्या सांगात आसा. म्हजे वरवीं न्ही म्हजें जिवीत चलोवन वचचें ता न्ही, तसो म्हजें बळ म्हणाली मोगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो आज जुआं बाप्तिसाचे जल्माचे फेस्त आचरण करतना, संभ्रमतना जुआंच्या जिवितांत देवाची एक योजना मांडावळ आसली ताच्या जिवितांत. त्या देखून देवान ताका एका वर्त्या मिसावा खातीर विसरून काडलो, ताच्या पुताची वाट तयार करच्याक. तेच प्रमाणे म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजना आसा, मांडावळ आसा मोगाच्यानो. एक घडी आमी सगळ्यान दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्यात जिविता भितर आमी या मोगाच्यानो. एक घडी आमच्या जिविता भितर या. आनी तुकाच म्हणू, तुजो जल्म अचानक जाल्लो न्ही, तुजो जल्म औचित्य जाल्लो न्ही, तुजो जल्म जावंक पुरो तुज्या आवय बापाय मारी पात, पूण देवान खुशी व्हेल्ली, देवान योजन घाल्लें. तुजो जल्म देवाची मांडवळ म्हणलें ओळखून घे मोगाच्या भावा भयणी. आनी त्या देखून तुज्या विशयान कीळ चिंती नाका, तुज्या विशयान पाड उलय नाका, चिंती नाका. तूं पवित्र, देवान आशिर्वादीत जाल्लो तूं. हर एकलीं तुमी देवान विसरून काडलेलीं, देवान आकारलेलीं, देवाच्या मांडावळीन रुपी जाल्ली म्हणलें ओळखून घेया मोगाच्यान. तातूंत जेरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य आनंद कितें म्हणटा, सुबीत उतरां परतून आनी परतून आमी आयकुची. तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसलें येवजन आसा म्हण तुमकां कळीत आसा की, तुमच्या हिता पासत न्ही तुमच्या केस्ती पासत बरुवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर, बरुवशान बरलोलो फुडार जिवीत तुमकां दिवचे खातीर. पळया देवाचें योजन, देवाचें मांडावळ आमच्या बऱ्याक, आमच्या बऱ्याक मोगाच्या भावा भयणी. तरी चिंत तुज्यात जल्मा विशयांत फाटी वचो चिंत, उडासा काड, देवाक अर्घां दी, देवाचो उपकार आटय.
तुझो जल्म अवचित नाही. देवान तुका आकारलेलें, देवान तुका नेटयलेलें, देवान तुका सुरंगार आयिल्लें, देवाचें योजन तूं, देवाचें मांडवळ म्हणलें ह्या घडये तूं मानून घे. देवाक अर्गां दी. जिवितान कश्ट आसूंक बरो, जिवितान समस्या आसूंक बरो, जिवितान बेजाराय आसूंक बरो, जिवितान दूख आसूंक बरो, थोडी बरी कुटुंबा वरवीं, भुरग्या बाळा वरवीं आनी कित्याक समस्याक लागून जायतें दूख बेजाराय आसूंक बरो तुमच्या काळजा मनांनी. पूण आमचें बोळ देव, आमची सकत आमचो देव मोगाचें. कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र अध्याय 12 वाक्या 1 वाचतना सांबावलाच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले, जायते समस्या आसले आनी इतले अपूर्वेन मिसांव गेल्लो. आनी ताच्या जिवितांत एक ताच्या अस्कदगायेची लागून एक विशेष दूख पडापड आसली. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें, सर्वेस्परा कडेन मागलें, म्हजी दूख काड, म्हजी दूख पयस कर म्हणून. आनी तक्षणा वाक्य 9 देवाचो थाळो ताका आयकता. कितें म्हणटा, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कदगायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कदगायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हणजे ती अपूर्वेची उतरां ताका आयकूंक मेळ्ळी मोगाचें. आज सुमी तुकाय सांगता, म्हाकाय सांगता, म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. हांव आसा, हांव आसा, म्हजो देवूच तूं म्हजें बोळ, हांवूच तुजें बोळ. त्या देखून किर्तन 46 वाक्य 1 आनी 10 म्हणटा, देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ. कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. शांत रावा, हांव देव म्हणून ओळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ. पळया कितलीं सोबीत उतरां. त्या देखून एक घडी दोळे दामून तो दोनी हात आर्द्याचे दवरून ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणा. पळया पातयेनीन बावरतान म्हणा, तुमचे कश्ट दूख सगळें ताका समर्पण करून ही उतरां म्हणा. देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ, आनी आमचें बोळ. कश्टां आकांताच्या वेळार, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. आदार दिवंक सदांच तयार. शांत रावा, शांत रावा, हांव देव म्हणून ओळखून घेया. हांव देव म्हणून ओळखून घेया. राष्ट्रामध्ये, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ. शांत रावा, शांत रावा, हांव देव म्हणून ओळखून घेया. हांव देव म्हणून ओळखून घेया. राष्ट्रामध्ये, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ. पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 मगच्यान बसून हें गीत आमी गावया. आमचो भाव गायतना आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदार दवरया. हें गीत आमकां म्हणूंक येता. आमी म्हणया, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव, तूंच म्हजें सर्वस्व. हांव कितेंच न्ही म्हणलें. तुमकांत संपूर्ण तरान ताज्या हातांत पांयां तळा समर्पण करा. तुमचे दूख बेजाराय कश्ट पिडा शिडा समस्ये कितें घेवन हांगासर आयल्यात सगळें ताज्या पांयां तळा समर्पण कर. ताका म्हणा, ह्या सगळ्यामध्ये तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजें बोळ म्हणून आमी ओळखून घेवन आमकां संपूर्ण तरान आसा तशें आमचें अस्कदगाय उणेपणां सवें ताका समर्पण करून आमी गावया मोगाचें. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट. Yes, Lord Jesus. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन
करता सगळ्या जिविता तुझे रूप सोता सगळ्या सते तुझी सेवा करता अंगा वासा सांगा अंगा वासा मुझे सगळे दुःख बेदराय मुझे कष्ट पिडाशिला घेऊन अंगा वासा सांग भावा बहिणी सांग अंगा वासा तुझ्या पायांतळा असता अंगा आईला अंगा असा मग पळे मुझे नजर घाल तुझी कृपा सगळ्यात वाढय मग पळे अंगा वासा जेजू अंगा असतात ही सकट भावभिनी जेजू अंगा असतात तुझी कृपा वाळई तुझी सकट वाळई जेजू तांकां बरेपण दी तांकां बरेपण दी तांचो भावार्थ तांच्या फाटेनी पळे तांकां बरेपण दी आपोड सोनिया आपोड तो आमचो सोडवणदार तो आमचो शिकोवणदार तो आमची गटाई आणि तोच आमचो देव मोगाचे न्हू आमकां हर एका संगती जावन प्रत्येक जण वायट जावन विघ्नां जावन कोणीय आमकां कितेंय वायट केलां हर एका संगती जावन सुडका सोडवून दिवचो सोडवणदार हांगासर आसा ताचे मुखार खंयचीय वायट सकत रावना बोबोगाल दवरल्यो ताचे मुखार रावना आनी त्या वायट सक्तेन आमच्या खोबरे कित्याक आयलाय म्हणून उलो केल्लो आनी वायट संगतीक पळापळ घेतिल्लो धांवडयल्लो सोमी आमचे मुखार आसा आमचो सोडवणदार आमचो शिकोवणदार आमची गटाय आमचो देव ताका समर्पण करा मोगाच्या फातया ताचेर विश्वास दवर आनी म्हणा हांगा वासा तुज्या पांयांतळ आयला तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोवणदार तूं म्हजी गटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोवणदार तूं म्हजी गटाय तूं म्हजो देव हात वयर सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपण सोदता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा बाबा बहिणी सांगा हांगा वासा परत तुमका संपूर्णपणान त्याच्या पायांतळे समर्पण करा सांगा तुझ्या काळजामनाचे दुःख बेजराई तुझी दुःखां ताजे मुखार वाडून दीत सांग हांव हांगा आसा तुझ्या पायांतळ आयला तुझी बेजराई तुका कोणीय दुखयला तुझ्या विशयान कोणीय पाड उलयला वायट उलयला तुका अपमान केला निंदा केला तुका कितेंय पाड केला सांग तुझ्या काळजामनातले गायी ताका सांग हांव हांगा आसा सांग ताचे कडेन सांग तो पुसून काडटा तो एक गायी पुसून काडटा तुका बळ कृपा दिता सांग हांव हांगा आसा सोमिया या सगळ्या भावनाचे गायी पुसून काड कोडू गणितां पुसून काड बरी भलायकी बरेपण दी तुजी सकत वाळय सोमिया तुजी सकत वाळय सोमिया आपोड जेजो आपोड हरी एक लेख आपोड सोमिया आपोड जेजो हालेलुया 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 जीसस touch heal Jesus may your mighty healing take place touch them heal Jesus apod good कर पिडेंतले सोमिया सक्कड गायंतले काल जमान्यात असलेल्या त्या बेजारांतले दुःखांतले गुण कर सोमिया सक्कड गाय पुसून काढ सोमिया काढ सोमिया आपोड touch Jesus touch heal Jesus heal may your mighty power flow may your mighty anointing take place आपोड सोमिया आपोड हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 hallelujah
मोगाचे न्हू आमच्या जिविताचेर नदर घालतना सांत पावलान सांगल्या प्रमाणे आमच्या एकल्याच्या जिवितांत असो एक कांटो इगो हांव मुझे म्हणलें ओडपोन मोगाचें ना अहंभाव अहंकार आनी मुस्तबडी हाका लागून आमकां दुस्मानकाय जावं आमच्या घरा भितर जावं काजारी जोड्या मदें जावं कुटुंबांत जावं आमच्या शेजारा जावं आमच्या वाड्यांत जावं आमच्या विरगजेन मुस्तबडी हांव इगो मुझे सोडून दिवंक नाका हर एक पटी हांव हें मुझे हें हांवें केल्लें हें हांवें हाडलें आनी हाका लागून झगडें उलोवणें थोडे बडी कुटुंबान काजारी जोड्या मदें आनी शेजारा वाड्यान मोगाचें मस्त बडी हें सोडूंक आमी तयार ना पूण आज जुआंव बाप्तिस्ताचें फेस्त आचरण करतना जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिविताचेर आमी एक नदर घालतना मोगाचें न्हू कितलें कालतेपण ताचें थंय झळकालें जेजू पवित्र स्नान घेवन ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार कितें म्हणलो ना हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आनी तूं म्हजे लागचें स्नान घेवंक आयलाय जेजून म्हळें सद्याक तशें नासूं ताचें कालतेपण मोगाचें न्हू हेजे दुसऱ्या वचपान आमी आयकलें ताच्या वाणांच्या ताच्या पांयांचे ते वानो काडूंक तो बांद सोडूंक जायत हांव योग्य न्हय म्हणालो तिसरें ताणें जुआंव बाप्तिस्तान म्हणलें ताणें वाडत वसा जाय हांवें उणो जावनूच ये जाय ताणें वाडत वसा जाय ताची वडपण पळया मोगाचें न्हू जुआंव बाप्तिस्ताचें आनी आयच्या वचपान आमी आयकल्लें उतरां तो कितें म्हणालो हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय म्हज्या उपरांत येता एकलो ताच्या पांयांचो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय आमी जाल्यार काल म्हणटा वय हांव तो म्हूण ते हाडल्या ताका मुनयें तें हाडलें तुमी राखून रावलो आशिल्लो हांव तो पूण ताणें तशें म्हणोना खालतेपण मोगाचें न्हू ताच्या जिवितांत खालतेपण झळकालें मोगाचें न्हू जेजूच्या जिवितांत तेंत कालतेपण मोगाचें न्हू फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्यां 6 हांव आमी वाचलें जाल्यार सैमान तो देव तरी त्या देव संपनाक लाभदोन रावलो ना खावणे तावन कुर्सा पर्यंत कालतो जालो विधेय जालो मोगाचें न्हू आमी गर्व अंकार आमी ओडपोन करन आमी संबंद तुटोवन घालून घेता संबंद पाड करून घेता मोगाचें न्हू आनी हाका लागून झगडें वांटे बांटे कुटुंबांत झगडें आमची आस्त बदकांत वांटे बांटे झगडें हर एक पटी 4 दिसांचो संवसार आज आसा फाल्यां आसा आमी आमकां कोणायकी कळीत ना जाल्यार एकामेका लागीं उलोवन येना तोंडां पळयना मस्त बडी हें कोणा खातीर हें कित्या खातीर मोगाचें न्हू तें देखून सगळां आमी दिमी घालया मोगाचें न्हू सगळां आमी दिमी घालया आमचे दोनी हात परत आमच्या हृदयाचेर दवरया आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घालया सांत पावलो फिलिपी घरांक बरोवन अध्याय 2 वाक्यां 3 म्हणटा स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हण तुमी लेखा कितलीं सोबीत उतरां बळया मोगाचें न्हू स्वार्थ खातीर पोकळ दौलते खातीर कितेंय करनाकात खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हण तुमी लेखा तशेंच जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 म्हणटा देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता देव गर्व्यांक मुखार रावता खालत्यांक कृपा दिता आनी मुन्यो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 18 म्हणटा गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडणेच्या फुडल्यान वेता पळय गर्वा वरवीं हंकाराद्वारे कितें घडटा त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या आमच्या गर्वाक हंकाराक लागून संबंद आमी तुटयल्यात मनां आमी दुखयल्यान आमचें जिवीत आमी पाड केलां आनी मस्त बडी हांव तूं बरो हांव तूं बुदवून हांव तूं सर्वस्व हेरां कीड म्हणून हेरां विशयान खबरो हेरां विशयान पाड उलोवन हेरांचें जिवीत सत्यानाश करूंक आमी प्रयत्न केलां त्या देखून ह्या घडये सोमया कडेन बोगसाणें मागया हें पवित्र उदक आमचेर पडटना खालतेपणाचो शेगून आमच्या जिवितांत रुता जावच्या खालते व्यक्ती आमी जावचे खातीर सोमया कडेन विशेश तरान ह्या घडये आमी मागया त्या देखून सोमया तुजें रगत आमचे शेणावन रक्ताची कृपा आमचेर वाळोवन त्या रक्तान आमचे पाताक धुवन काड म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी आमकां हर एक लागी जेजू सारकें खालतें आनी बळें खालत्या काळजाचें आमकां कर म्हणून सोमया कडेन ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू
तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान भागयता तुझे रग सोम्या पातळ धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोली ते रग सोम्या मुझे सार अमोली ते रग सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेना पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोणी हांगासर कामना कामाच्या सोदनेर आसा जायते तेंपां हांव कामा खातीर कोणी आसता जाल्यार उठून हांगासर मुखार येवन साक्रामेंत आमकां दिंबी गेल्यार बरें. आमी आज ह्या घडये विशेश तरान काम नासतना गांवांत तशें परगांवांत कामाच्या सोदनेर आसच्या भावंडां खातीर विशेश जाण म्हाका मस्त ते सावां गांवांत परगांवांत हांव कामना सोदनेर विजिटींग विजार गेल्यांत मस्त बेजाराय दुखानी आसात. हांगासर कोणी आसा जाल्यार लज करचें नाका दक्षिण नाका मुखार येवन दिंबी गेल्यात नाजाल्यार आमी सगळ्या ह्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. सांबावलो कोलस्सेकारां बरोवन अशें म्हणटा अध्याय 3 वाक्य 23 आनी 24 तुम्ही करता तें एक काम मनशा बसोद न्ही देवा बसोद करता देखून संतोष भरीत काळजान तें करा. सोमयाचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडतेल्यात इतलें स्पश्ट जाणा जाया क्रिस्तच तुमचो धनी तुमी ताचे सेवाक. त्या देखून आमी कोणाच्या हाताखाल काम करूंक पुरो आमी सोमयाचें काम करचें. सोमी अल्टिमेटली निमानो आमचो सोमी धनी सोमयाक आमी लेख दिवंक आसचें. त्या देखून काम आसल्यांनी आमी हर एकल्यांनी निस्वार्थपणी बरेंगन हर एक दीस काम करूंक तशें आमच्या कुटुंबाचें आमचें दिसपटें कामी आमी बरेंगन करूंक करपा मागता आसतना काम नासतना आसल्या त्या भावंडां खातीर आमी मागया. गांवांत तशें परगांवांत आसा सगळे आमी दोळे धांपया मोगाचें न्हू. झिंगोवन कामा खातीर मागतात ह्या आराधनांत गांवांत तशें परगांवांत हांव वांटेली जावन आसात. तांकां एक मुन्य पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 तावन 6 म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुज्या सबुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका एकल्याक सोदूंक वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजे सबुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. मग जन त्या देखून एक घडी आमच्या हात आमी वयर उबारया. ह्या सकट भावंडां खातीर विशेश तरान मागा मगज तुमकां कोणाय सोड आसा वळख येता तांचे खातीर मागा. नाजाल्यार हांगासर सभा जाणांनी त्या संबंधान मस्त जाणां विजिटींग विजार भायल्या गांवांत वचून आसपाल्या मुग्धोवच्या परिस्थितींत कश्टादार काम ना गांवांनी काम ना परगांवांनी काम नासतना ह्या सकट भावंडां खातीर ह्या घडी आमी मागया. हालेलुया 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 जिजस 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 येसुवे 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 जिजस touch them Jesus touch them bless them Lord Jesus bless them with good work Lord Jesus be with them Lord Jesus hallelujah 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 I surrender them all to you Jesus I surrender them all to you Jesus look at them Lord Jesus bless them Lord Jesus पळे जेजू तांचे नदर घाल सोम्या तुजी कृपा वाळय एक बरें काम तांकां पवोक सोम्या इंटरव्यू दिल्ल्या कडेन तांकां जवाबी मेळो एक बरें काम तांकां लाभय सोम्या इंटरव्यूक आपोवणें लावो तांकां पवोक सोम्या आपोड आपोड तुजी सकट कृपा वाळय सोम्या आशिर्वादां वाळय सोम्या कितेंय ब्लॉक आसा जाल्यार कान उडय सोम्या सकट ब्लॉक कान उडय सोम्या तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमचे पातयेनी संपूर्ण तुजेर सोम्या तुजेर पातयेता सोम्या तुजेर पातयेता तुजेर विश्वास दवरून मागता सोम्या आपोड जीसस जीसस touch 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 Jesus open them Lord Jesus apod somia apod uktegar wato somia uktegar wato somia ek bare काम नंगा पावगर हालेलुया 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 मग जनो आता आम्ही
तेलावणी करता मोगाचे न्हू क्रिस्मा वेळार बिसायबान म्हणजे उतरां तेला येतना गे पवित्र आत्म्याची मोरो माकणे मारी पात पवित्र सकत करपा वालता मोगाचे न्हू आज परत इस माकणी आमी घेताना पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारतना पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमच्या जिवितान आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्यार वाळोवन दी प्रत्येक जावन कामाच्या सोदनेर आसलेल्या परगांवांत आसलेल्या भावनाच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून मागून ही माकणी आतां आमी घेवया. ज्वालयनु पवित्र रूहने ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಂಚದಶಮ ದಿನಾನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ನೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ ಪಂಚದಶಮ ದಿನಾನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ನೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವಾಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिंबेगेल्या सुमयेचे आशीर्वाद आमी जोडूंक येता. एक घडी परत आमकांच आमचे सगळे कुटाम गांवांत परगांवांत आसली आमची हरी एक भावंडां आमच्या भुरग्या बाळांक युवसनांक मलगड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्त भावंडांक उडास काडया सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया. प्रत्येक जाण आमच्या पिरगजेंतलो मार्क डिसोजा आस्पत्रेंत आसाच्या भलायके खातीर आमची वयनी हिल्डा साल्डाना सिसिलिया क्वाड्र तांच्याय भलायके खातीर आमी मागया. संदेश शिकवेरा ताकाय बेगीन संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर आनी इतर पिडेस्त भावंडां मालगडी आमच्या पिरगजेंतली हर एकल्या खातीर आमी मागया. कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय, कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगला. ह्या पवित्र थळाक हप्त्यामध्ये येवच्या हरी एका भक्तिकां खातीर आमी मागया. गांवांत तशें परगांवांत जायतीं जाणां आमची दाणी आसात. ह्या पवित्राळेच्या बरेपणा खातीर निरंतर कुमो करची जावंक जेवणाक ह्या पवित्राळेच्या इतर अभिवृद्धी कार्याक बरें मन दाखोवची. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सुमी धराळ आशिर्वाद वचून दी. 100 वांट्यान तांकां प्रतिबळ लाभोवन दी. तांच्या वावराचेर बिझनसाचेर हरी एका संगतीचेर सुमयाचे आशिर्वाद वळोवन दी. तांची जिवीत नंदन जावन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमकांत वैयक्तीक थरान आमची सगळीं त्या समर्पण करून सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं तयार जावन गावया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतांक. येद्या व्हड्या साक्रामेंतांक नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपाबद्दल नव्यो रीती आधार्या. सोलवोन वेच्या हस्तद्वेषा भावार्थाचे पळदेव्या. जशे बापाक तशेच पुताक उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा सहस्रा सहस्रा एकाच ताळ्यात हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाटा. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतान राज करताय सासनाच्या सासना. करगांदितलो समिया करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. करगांदितलो समिया करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो समिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
कर मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. बगेवन सांजो त्या देवा आम्हा पासो विनंती कर. बगेन कुसाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.